काटा स्वप्नात येऊन म्हाका वेंगे धरून उबेन तुझ्या जियेता म्हज्या खातीर धाडला तुका अशें कित्याक दिसता म्हाका मोबाये दे सुकते मेळोंक रचला त्या देवान तुका तुझ्या अडकून उरला रूपान तुझ्या घुसपून उरला बाय तुझे बगर सुचना म्हाका काय मोगान तुझ्या पिसो जाला दिसरा तुझी याद काढत बसताय तूच जाय म्हणून देवा लागीं मागता बाय तुझे शिवाय नाका म्हाका ताकाय मोगान तुझ्या पिसो जाला. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यक्रमावर येवकार. अशें म्हणटा की गोंयांत म्युझिक हे गोंयकाराच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या आंगात घालता आनी थोडी घराणी तर अशी आसात की तांचे पिढ्यान पिढे हे म्युझिकाचो जो वारसो आसा संगीताचो वारसो चलत आयिल्लो आसा. तातूंतलें एक घराणें म्हणजे बुयांव घराणें. सगळ्याकाय पयलीं नांव घेवपाचें जाल्यार गोंय शाहीर उल्हास बुयांव हांचें घेवचें पडटलें. उल्हास बुयांव हांणी ओपिनियन पोलाच्या चळवळींत जे पदां म्हणून काम केलां आनीक ह्या ओपिनियन पोलाक जैत मेळोवन दिला ताका तोड नासतली. ताजे फाटल्यान उल्हास बुयांवाची ही जी परंपरा आशिल्ली ताचे पूत सिद्धनाथ बुयांव हांणी फुडें व्हेली आनी आतां तांचे तिसरे पिळगेंतले प्रतिनिधी ऋत्वीक बुयांव हे तांची संगीताची परंपरा फुडें व्हेल्या. हाकाच लागून आमी ऋत्वीक बुयांव आनीक ताचो सांगाती वेद गोलकार आमी हांगा घाल्यात. ऋत्वीक येवकार तुका येवकार. एक तुमकां आपोवपाचें कारण म्हणजे तुमचो सद्याक एक आल्बम मोगान दिसत जालो म्हणटा ते आल्बम सद्याक म्हाका दिसता सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर सामको रॉकिंग जाल्लो आसा. म्हणजे जर पळयलें जाल्यार आमच्या फेसबुकाचेरच ताका 50,000च्या वयर लायक्स मेळिल्ले आसात. इंस्टाग्रामाचेर तर तो 2 लाखाच्या वयर पाविल्लो आसा. सो पयलीं आमी ताजे वयल्यान स्टार्ट करया की सद्याक हो आल्बम कितें तुजो पार्ट कितें वेदाचो पार्ट कितें कशें तुमकां हो सुचलो कसो आल्बम आनी ह्या आल्बमाक सद्याक जी आमची ताका जी लोकांचे कडल्यान प्रतिसाद मेळटा तो पळोवन कितें दिसता. ओके, सो मोगान पसून जाल्यार हे एक आल्बमान म्हणल्यार इट इज वन पर्टिक्युलर सॉंग आनी ते हांव एक दीस रँडमली स्टुडियोन बशिल्लो आनी म्हाका एक आय डोंट नो चाल आयली तकलेक आनी चाल आयल्या नंतर पयलो जो कितें म्हणजे तकलेन आयलें की म्युजीक बाबा अशें करूया. हांव सदांच विदाक सांगता की बाबा कित्याक कारण आमी स्कुलांतल्यान बरोबर आसा. ओके. सेम क्लासीन आशिल्ले. मागीर फर्स्ट आमचो परफॉर्मन्स स्टेज परफॉर्मन्स जालो तो सुद्दां बरोबरूच जाल्लो. ओके. सो तशें करून मागीर हांवें वेदाक कॉन्टॅक्ट केलो आनी आमी म्हणलें की हे म्हणलें आमी प्रोड्यूस करुया एक सॉंग आयलां तकलेन. सो मागीर आमी बसले स्टुडियोन म्युजीक केलें तयार आनी मागीर म्हणलें की बरें आतां म्हणलें लिरिक्स जाय पडटले कोण तरी बरोवपाक. सो मागीर ताजे लिरिक्स बरयले आनी तशें करून हो प्रोसेस फुडें ऋत्विकाची आनी वेदाची जर ओळख पण तुपाची जाली जाल्यार दोगूय जाण म्युजिकांतले म्हणजे ऋत्विक म्हणटा तो एक बरे पैकी ड्रम वाजोवपी आनी आमचो वेद म्हणटा तो बरो पैकी गिटारिस्ट आनीक तुमी म्हाका दिसता दोगूय जाण बँडाकूय इनवॉल्व आसात. म्हाका एक सांग तुमची पयली म्हणटा ती जोडी कशी जाली. तूं म्हणटा तो स्कुलांतल्यान सो तुका हांवें पळयलां कित्याक उल्हास बुयांवाचे कितें हांव येवपी तूं येदो तो ल्हान आसतना पसून एक 4-5 वर्सांचो आसतना तुका सिद्धनाथान एक ल्हान ड्रम हाडिल्लो दिसतालो. सो तुका हें पळयलां हांवें तूं हें आमचें तालवाद्या हाजे कडेन तसो सिद्धनाथाय तर तालवाद्या कडेनूच लागीं आशिल्लो. तुयी तसोच पळयला. वेदाची हें कितें पार्श्वभूमी कशी दोगूय जाण तुमी ह्या फिल्डा कडेन आयले कशें. एक म्हणल्यार त्या वेळाचेर आमकां खबर नाशिल्लें की आमी कितें करपाक जाय. ओके.
आमगे लायक प्रोफेशन वेगळे आशिल्ले लायक आतां कंपनीन काम करप अशें जे सगळ्यांचे आसता. कोण तुझे घरचे लोकांचे हे जे म्युझिक प्रोफेशन आसा ती सगळ्यांक मेळना करपाक. आनी आय थिंक आमी लकी की आमकां एक चान्स मेळटा की म्युझिकान करपाक. तर तू केन्ना साकून म्हणजे हो आमचो ऋत्विकाक जर पळयत म्हणजे 4-5 वर्सां आसतना पासून त्या म्युझिकाक तूं केन्ना आयलो काय? हांव पयलींच्यान हांव सेकंडाक आशिल्लो तेन्नाच्यान एक्चुअली हांव तबले शिकतालो पयलीं तेलंगणान. ओके. तेन्ना रामराव नायक बी आशिल्लो. आनी मागीर एक दीस अशेंच जालें म्हजो एक बेस्ट फ्रेंड आसा तागे बापूय गिटारिस्ट. ताचे घरा कडेन गेल्लो हांव बर्थडेक तेन्ना म्हाका ती गिटार दिश्टी पडली ताच्या घरा. हांवें चलो पळोवया हें कितें नवें. तेन्नाच्यान ती एक आवड जाली. ती आवड जाली म्हाका दिसली ओके म्हाका शिकपाक जाय. ती आवड आतां प्रोफेशनान चेंज जालें. तूं आनी ऋत्विक एकठांय येवपाचो एक कितें असो हे बी आहा इन्सिडंट बी आहा ताका लागून तुमी एकठांय आयले किंवा फक्त प्रोग्रामाक जावं स्कुलाक जावं मागीर फुडें जावं तुमकां अशें दिसलें काय म्हणून एकठांय अशें म्हणून? असेंब्ली आमच्या स्कुलान एक्चुअली असेंब्ली पार्टिकल मॉडेल आनी असेंब्ली म्हणटाली सद्दां जाता एक क्लासाक एक दीस अलॉट करताले. सो तेन्ना आमी असेंब्ली कितें करप एक कितें तरी आमचे जे गुण आसा लायक एक हॉबी आसा ती आमकां दाखोवपाक मेळटा. एक तर नाट्य करून नाल्यार म्युजिकली. सो आमी एवरी टायम जेन्ना आमची क्लास अलॉटेड आसताली तेन्ना हांव आनी ऋत्विक आमी सुद्दां म्हणटाले चल आमी कितें तरी म्युजिकाचें हें करूया. आनी एक तो अनुज म्हणून आशिल्लो तोय म्हणटालो तो बरो म्हणटा तो सिंगर. आनी आमी अशें करून एक धाकटोसो परफॉर्मन्स दवरताले. आनी तेन्नाच्यान आमची ती आवड जाली की आनी प्रोफेशनली तुमी कशें इन टच कशें बिकॉज तूं गेलो जो बँड आसा तो व्हायट इन ब्लॅक इन व्हायट आनी दुसरो तुमचो असो आतां नवे तुमी दोगूय जाण जे बँडाक आसात त्या बँडाक नांव आतां तुमी ते हाजे कडेन कशें पावले? सो रस्टू म्हणटा म्हजो एक फ्रेंड आसा प्रद्युम्न प्रभुदेसाय. तो एक बरो गोंयचो नामनेचो बॉलिवूड सिंगर. सो आनी आमी तो आमची बेसिकली जर्नी आमी हांगाच मडगांव फुरता 2 म्हणून आसा. सो थंय जॅम सेशन जातालें एवरी सॅटर्डे. सो आमी थंय वचप. सो आमचे तशें करून प्रद्युमा मेळ्ळो वेरू येतालो. सो थंयच्यान मागीर आमी फर्स्ट देवळान खंय तरी तिगांनी परफॉर्म केल्लें एज अ बँडूच म्हणून. तेन्ना बँडाक काय नांव ना नॉट प्रोफेशनली फर्स्ट टायम गेले. तेन्ना आमकां लोकांनी सांगलें की देवळान बँड केलें देवळान हय तांगेलें कसलो तरी फंक्शन आशिल्लो. सो आमी फूल ऑन बॉलिवूड सारकें. सो तेन्ना आमकां लोकांनी सांगलें की तुमचें ट्युनिंग बरें आसा परफॉर्मन्स तुमचो बरो जाता. सो ते जावन मागीर फुडें आनी खूब वर्सां आमी बरोबर काय ना सगळे आपले आपले हातूंत आशिल्ले. आनी हांव स्वता मुंबय आशिल्लो तेन्ना. आनी जेन्ना हांव परत आयलो मुंबय म्युझिक नाशिल्लो काय आनी ना मुंबय हांव बेसिकली मास्टर्स करपाक गेलो MBA करपाक गेलो डिस्ट्रिक्ट सुभाष पेयाची कॉलेज ती. आनी थंयच्यान मागीर हांवें एक अरावंड 1 वर्स कामूय केला एज अ सोशल मिडिया मॅनेजर. आनी देन आय डिसायडेड टू कम बॅक टू गोवा बिकॉज दिस म्युझिक वॉज माय कॉलिंग. I had never got satisfied when I was working for social media. So हांव आयलो परत आनी देन प्रद्युम म्हाका सदांच फोन मारून सांगतालो अरे खंय रे यो मरे शो करूया हें करूया केन्ना येतलो तूं. सो ही वॉज ऑलवेज सेयिंग की यो यो यो. सो आयलो तेन्ना हेना फुडें तो गोंयान 2 दिसान म्हाका तागेलो कॉल आयलो की खंय रे गोंयान आयलो सांगप बी ना. मागीर तिसरे काय चवथे दिसा तो स्टुडियोन येवन आमी कवर करताले. स्टुडियो येवन हांवें ड्रम रिकॉर्ड केला सॉंगाक आनी थंयच्यान आमी हांवें स्टार्ट केलें वाजोवपाक परत. सो दॅट इज वेन वेदा परत न्हू. आनी ताजे पयलीं आमी क्रियो म्हणून एक इव्हेंट जालो क्रियो बाजार. सो तेन्ना सुद्दां आमी बरोबर वाजयल्ले प्रोफेशनली. इट वॉज अ व्हेरी गुड शो. सो थंयच्यान ती कंटिन्यू जाली. एक कितें जालें उल्हास बेळगांव म्हणटा सिंगर. येस. असं म्युझिक इन्स्ट्रुमेंटा कडेन उल्हास बेळगांव ना संबंध काय बिजातीन जर हो पळयलो आमचो सिद्धनाथाचो गायना कडेन कमी पूण म्युझिक आनी म्युझिक कंपोजींग हातूंत हें चड. सो तुवें नेमके कोणाचे गुण घेतले सिद्धनाथाचे काय उल्हास बेळगांवचे? एक्चुअली मिक्सचर म्हणपाक शकता कारण हांव एक्चुअली इवन
पप्पा जो आसा तागेले he was more into production वेग असो प्रोडक्शन करता सो he was more into that ताका एक स्पीकर सारके करप टेक्निकल हातून तो ऑलवेज चड आशिल्लो कीबोर्ड तो पयलीं शिकिल्लो सो तशें आशिल्लें आनी वेन इट कम्स टू बाबा ही बाबाले कंपोजिशन बाबा मीन्स लोकांक कळपाक येता बाबा म्हणल्यार सो बाबाले अशें आशिल्लें की तागेले मोर ऑफ कंपोजिशन रायटिंग आनी तशें आनी ते गुण पप्पाकूय आयले मागीर म्हणल्यार पप्पान केन्ना ते एक्सपेरिमेंट करूं नाशिल्ले बट हळू ताणें ती लायन धरली सो म्हगेलें म्हणल्यार इट इज अ मिक्सचर बट रिदम सेक्शन जो आसा रिदम सेक्शन तो म्हणटा तो म्हाका इन्स्पायर केला एक म्हणटा तो यतीन ताळवलीकर जे आमचे गोंयचे नामनेचे तबला वादक आसा ताणी आनी ड्रम्स हांव प्रथमेश च्यारी रवी च्यारी म्हणून तांचो वाचोतो आय गेस ताकाय पळोवन इन्स्पायर जालो सो रिदम सेक्शन म्हाका पयलींच्यान आनी हांव ल्हान आसतनाच्यान बट केन्ना हांवें सिरियसली घेवंक नाशिल्लें बट जेन्ना हांवें तांकां लायव्ह पयलो परफॉर्म करता आसतना तेन्ना म्हाका दिसलें की एक कितें तरी म्युजिकान स्ट्रॉंग पॉयंट आसपाक जाय की तूं कोणें फाल्यां येवन विचारलें बाबा हें कितें सो तुका तें आन्सर करपाक येवपाक जाय की बाबा अशें वेग विकाचे जर पळयलें जाल्यार रुस्तीक हॅज ताका एक 2 पिळग्याची लिगसी आशिल्लो तातूंतल्यान वयर येयलो म्युजीक ताच्या घरांतूच आशिल्लें तो म्हाका जाण तेन्ना दिसता म्हाका ते जाणटेन साकूनच म्युजीक आयकून आयिल्लो भुरगो तो आनीक तुजें जर पळयलें तुजें तूं म्हणटा की तसो घरा कडेन म्युजिकाक बी असो कोण नाशिल्लो सो हाव यू हॅव कम ना म्हणल्यार पयलीं म्हजी आवय आसा ती एक्चुअली म्हणटाली ती एक्चुअली उल्हास गोंयवाच्याच बँडान आशिल्ली पयलीं ओके ऑर्केस्ट्रा आशिल्ली पूनम करमली आशिल्ली ओके आतां बोरकर जाता ओके सो तुका हें आसा पळय आसा लिगसी आसा लेगसी आसा आनी म्हगे बापाचें कशें उल्हास बोरकर ताचें नांव तो एक्चुअली चडसो ड्रामा डायरेक्ट करता आनी खुबशे ड्रामान केलाय बी नाटकां केल्यात आमी वर्कशॉप्स केल्या सो ताजें कशें आतां तुका नाटकाक एक बॅकग्रावंड म्युजीक दिवपाक आसता ओके सो ताका तातूंतय आवड की म्युजीक दिवपाची सगळें ओवरऑल जें कितें म्युजिकाचें आसा मागीर तातूंत ताणें म्हाका भितर ओडलो तूं करपाक शकता पळय आपल्याक अशें अशें जाय ओके एट दॅट टायम तो गिटार वाजोवपाक लागलेलो गिटार आनी कीबोर्ड दोनूय आशिल्ले हँडल करपाक लागलेलो ओके तेन्ना म्हणटा हांव शिकतालो बट आतां लायक की ताचे जेन्ना वर्कशॉप्स आसता नाटक बी आसता तेन्ना हांव म्युजीक दिता ना तुजे बापायन तुका सांगलें की कॅन यू डू दॅट की कंपोज करपाक शकता तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें की ओके आतां एक जाल्यार एक सॅड सीन आसा सॅड सिनाक म्युजीक हॅपी काय दिवपाक शकना त्या भशेनूच डिझायन करपाक जाय सो म्हाका थंयच्यान अशें आयलें की ओके एक समज डिझायन करपाक जाय जाल्यार म्हाका कितें तरी प्रोडक्शन करचें पडटलें म्हाका लायक डिफरंट एलिमेंट्स लायक आतां कीबोर्ड आसा ग्रँड पियानो आसा गिटार आसा ते तूं सॅड रागान कशें घेवपाचें तशें करून करून म्हाका एक आवड जाली की बरें आतां एक सॅड सीन आसा ओर एक हॅपी सीन आसा एक अपलिफ्टिंग आसा सो ताका म्युजीक कशी दिवपाची थंयच्यान म्हजी आवड इन प्रोडक्शन वाडली ओके सिद्धांत सॉरी एक म्हणजे की तुवें तूं जेन्ना बॉम्बे आसतना ताचे पयलीं आनी एक हिंदी सॉंग ताचो एक्सपिरियन्स कित्याक मेन म्हणटा ते तूं इतलो कोंकणींतल्यान येवन हिंदी पळयलें नाटक कोंकणी हें कशें जालें काय कशें जालें म्हणल्यार पयलीं म्हाका तो त्या वेळावेल्या प्रोसेसान तूं गेलें केन्ना तेन्ना कितें करता तूं बॉम्बे आसतना कशें आसलें हांव हे हिंदीचो हो कसो तरी मुखार आयलो त्या पयलीं मागीर ताजे कडेन ओके सो मुंबय एक्चुअली ज्या कॉलेजीन हांव शिकला इट इज बेसिकली अ मिडिया कॉलेज ते सगळे तरेचे कोर्सेस आसा एक्टिंग मागीर फॅशन डिझायनिंग आनी हांव करतालो तो MBA इन बिजनस बेसिकली सो मिडियाचो जितलो बिजनस प्रोडक्शन जालें एडवर्टायझींग जालें सो हांव तातूंत आशिल्लो
बट बिंग अ म्युझिशियन लायक हांवें कॉलेजीन मेजॉरिटी टायमार म्युझिकूच केला. सो पीपल यूज टू नो मी. म्हाका येवन विचारताले ते तूं म्युझिक डिपार्टमेंटान आसा काय म्हणून. हांवें ना, हांव म्हणलें MBA करता. बट दे यूज टू थिंक दॅट हांव म्युझिकूच करता आनी ते म्हाका वळखताले त्याच कामा खातीर. आनी मागीर डान्स करप, जे को करिक्युलर एक्टिविटीज आसा तातूंत म्हगेले पार्टिसिपेशन आसतालें इतलें की म्हाका म्हगेले सेंड ऑफा दिसा म्हाका ऑल राउंडर सर्टिफिकेट सुद्दां मेळ्ळें. हांव अभ्यास करून सगळें करता. सो ते तशें आशिल्ल्यान म्हाका आमची फिल्म कॉलेज न्ही ती बेसिकली. सो एकटो भुरगो दीस म्हजे कडेन आयलो. तो म्हजो एक्चुअली रूम फ्लॅटमेटूच आशिल्लो. तो म्हणपाक आमचे म्हणलें आपूण डिरेक्शन डिपार्टमेंटान आपल्याक म्हणलें एक व्हिडिओ करपाक जाय, ताचे खातीर तूं म्युझीक करपाक शकतलो. डेफिनेटली. तो कितें म्हणलें कॉन्सेप्ट. तो म्हणटा फर्स्ट टायम जो मुंबय भुरगो येता ताका एक विचार आसता, ड्रीम्स आसता की आपूण अशें करतलो, हें करतलो. येस, दॅट्स व्हाय इट्स सपने. सो ते करतलो. सो त्या कॉन्सेप्टार आपल्याक सांगूंक जाय. सो तशें करून आमी मागीर ऑफकोर्स बिंग अ क्रिएटीव फील्ड, क्रिएटीव कॉलेज, रायटर एकटो मेळ्ळो आमकां. थंय उबारले आमी मेलोडी कंपोज केली. आनी म्हजे फ्लॅटान जो फूल फ्लॅट म्हजो क्रिएटिविटीनूच भरिल्लो. हांव म्युझिकान आशिल्लो, म्हजो दुसरो रूममेट आशिल्लो तो डिरेक्शनान आशिल्लो. बाकीचे दोन म्हजे फ्लॅटमेट एकटो डिरेक्शनान आनी एकटो इंटू म्युझीक आशिल्लो. सो अशें करून तो सपनेचो कॉन्सेप्ट आयलो. सो तो उलोवचो प्रश्न आशिल्लो. कोंकणी कडेन आसता, कोंकणी करचो असो दिसलें कित्याक? खरें सांगपाक गेल्यार गोंयान म्हणल्यार मुंबयच्यान जेन्ना हांव परत गोंयान आयलो तेन्ना सुद्दां हांव मोस्टली बॉलिवूड शोज हे सगळे करतालो. आनी कोंकणी अशें आय डोंट नो, कोंकणी म्युझिकान एक आय डोंट नो, जे कोण लोक कोंकणी म्युझिक करतात ऑर इवन बाबा उल्हास भुयां जावं, सिद्धनाथ भुयां जावं, नाल्यार आनी जितले गोंयचे नामनेचे कलाकार आसा, देर इज समथींग मॅजिकल अबाउट कोंकणी म्युझिक. आनी म्हाका पर्सनली सपोज हांव फाल्यां आनीकूय सॉंग करतलो, म्हाका सॅड सॉंग आवडना. म्हाका लोकांक नाचोवपाक जाय जेन्ना ते स्टेजीर पळयतले. उल्हास भुयां मंगळूराच्या शाराक म्हणटा तेन्ना सगळे माटोवन नाचतालो. हय. सो म्हाका ते पळोवपाक आवडटा जेन्ना लोक नाचता, खूश जाता. इवन हांव शो करता तेन्ना 2 वरां अशी आसपाक जाय की लोकांक दिसपाक जाय की आपणे बेस्ट एक्सपिरियन्स जालो. सो ते गोंयचे म्युझिकान ते नॅचरली आसा, जे वेडिंगांनी बँड्स वाजयतात, हे करतात. सो त्या म्युझिकाक म्हाका तो तेन्ना आनी फूल आयलो की बाबा कोंकणी म्युझिक ऑलरेडी अशें आसा. सो वाय नॉट डू समथींग. बँड वाजयता आसतना तूं कितें हे करता, परफॉर्म बी करता, आवाज दिता किंवा अशें बेसिकली यू आर ड्रम? हय. सो हांव बँडाक ड्रम वाजयता, डेफिनेटली बॅकिंग वोकल्सूय करता, थोडे शोक म्हणटाय बी हांव. आनी आतां हेतू म्हजो हे आशिल्लो की आतां जेन्ना ओरिजिनल काडटलो तेन्ना हांव फुडें वरून तुका हांवें फर्स्ट टायम लायव्ह परफॉर्म करतना पळयलो अरविंद भवनाक उल्हास भुयां ट्रिब्यूट. आनी तो जो ती स्मरणिका काडिल्ली ताजे संपादक हांवें केल्लें. सो ताका लागून हांव ते त्या फंक्शनाक आशिल्लो. सो तुका फर्स्ट टायम तेन्ना पळयलें मागीर तुवें सिद्धनाथाची सिद्धनाथाचें पयलें कंपोजिशन. सो ते हे कितें कसो तो एक्सपिरियन्स कितें? सो हांव एक्चुअली म्हणपाक गाणें तितलें म्हणनाशिल्लो युजली. मोस्टली इंटू प्लेइंगूच आशिल्लो. सो आनी मुंबय बी हांवें म्हणलां लायक ड्रम वाजयता म्हणलां. आनी इट इज नॉट इजी एक्चुअली. गोंयांत खुबशे ड्रमर आसा जे वाजयतात आनी म्हणटात. इजी ना तो, बिकॉज सगळे कॉम्बिनेशन लागता. पांय चलता, हात चलता, तोंड चलता, प्लस बॉडी घालता. सो म्हाका म्हणलें की तूं ड्रम वचून कित्याक म्हणटा. हांव एक्चुअली नॉर्मल म्हणपाक आशिल्लो, बट हांव नॉर्मल कितें हांव ड्रमूय वाजयता न्ही. सो लेट मी टेक दॅट अप्रोच. सो तेन्ना जेन्ना हांवें तें म्हणलें फाल्यां पयलें कंपोजिशन, तेन्ना म्हाका रियलायज जालें की अरे म्हाका इतले यंग एजीर एक फर्स्ट सॉंग कंपोज केल्लें. तर रूप तुजे सो ते तेन्ना बाबाचोच आल्बम आशिल्लो तो. तातूंत पयलें कंपोजिशन पप्पान केल्लें, फर्स्ट कंपोजिशन. सो म्हाकाय दिसलें की बाबा तो एक टायम आयला की म्हजें स्वताचें कंपोजिशन काडपाचें. आनी तूं जेन्ना एक कंपोजिशन काडटा तेन्ना तुकाच खबर आसता की तें म्युझीक कशें आसपाक जाय, तें कशें म्हणपाक जाय. सो म्हणून हांवें डिसायड केलें की
थंयच्यान म्हजो तो ह्या आशिल्लो की एक कोंकणी सॉंग काडया म्हणून. आतां शोज आशिल्ल्या कारणान ते डिले जालो तो, बट हळूहळू करून सो कसो प्रोसेस कसो शिकता म्हणजे हाव यू स्टार्टेड द इनिशियली कसो स्टार्ट केलो, कोणें लिरिक्स बसयले, कोणें कंपोजिशन केलें, कितें तुजो आनी ताजो रोल कितें? ओके. सो स्टार्ट कशें जालें म्हणल्यार हांव रँडमली स्टुडियोन बशिल्लो व्हिडिओ एडिट करतालो, म्हजोच कसलो तरी रील एडिट करतालो, तेन्ना म्हाका एक आयलें कंपोजिशन. आनी हाजे पयलीं जशें तुमी म्हणलें सपने म्हणून ऑलरेडी म्हजो ट्रॅक रिलीज जाला, आनी एक म्हगेलो ऑलरेडी हिंदीन बरोवन दवरिल्लें, ते सारके जेन्सी सॉंग, तेतल्यान आनी 2-3 कोंकणी कल्पना ते काडटलो. सो आम्हाला आयली मेलोडी, हांवें म्हणलें एक बरें कोंकणी सॉंग जावपाक शकता. आनी ते जालें तेन्ना आय वॉज लायक की हांव एक अशें सॅड दितलो, सॅड लिरिक्स बरयतलो, सॅड अप्रोच दवरतलो. तर साईश पाळर्णेकर तांकां हांवें कॉन्टॅक्ट केलो की तुमी म्हाका लिरिक्स बरोवपाक दिता. तेन्ना हांवें एक 4-5 लायन्यो बरयल्यो, ते तांकां बरोवन धाडले आनी ताणें म्हणलें आमी एक दीस हांव तुज्या घरा येता आनी डिस्कस करुया आनी बरोवया सॉंग. सो तो आयलो थोड्या दिसांनी, तो घरा आयलो आनी ताणें म्हणलें की तुजी जी चाल आसा ती इतली अपबीट आसा न्ही, म्हणल्यार एक ताका हॅपी अप्रोच आसा, तूं सॅड कित्याक करपाक सोदता. आनी टफ करून म्हाका स्ट्रायक जालें, अरे म्हाका कोंकणी म्युजीक आवडटालें त्याच रिजना खातीर, ताका हॅपी वायब आसा. सारकें. सो ताणें 4 लायन्यो बरयल्यो थंयच्या. सो एक कडवे गाणें बरयलें. सो थंयच्यान म्हाका तो अप्रोच आयलो की ओके अशें सॉंग दवरलें. आनी ताणें म्हाका सांगलें की तुजी 2-3-4 लायन्यो तुवें बरयल्या त्यो सुद्दां बऱ्यो आसा. सो ते मिक्स करून ताणें म्हाका बरोवन दिलें. सो आमी तशें मिक्सचर करून एक त्या सॉंगाचे लिरिक्स बरोवन काडले. बरोवन काडटकर ताजे पयलीं हांवें एक्चुअली वेदाक कॉन्टॅक्ट केल्लो की बाबा अशें आसा, चल आमी प्रोडक्शन घेवन बसुया की खंयचो इन्स्ट्रुमेंट मेळटलो, कितें जावपाक शकता. आनी म्हाका कोंकणी हातूंनी कितें तरी वेगळें करपाक जाय आशिल्लें. वेन इट कम्स टू रिदम सेक्शन एक वेगळो बीट घेवपाक जाय आशिल्लो. व्हिडिओ सुद्दां म्हणजे तकलेन नाशिल्लो की कितें तरी अशें ओल्ड स्कूल वायब 90s 80s तशें कितें तरी करपाक जाय आशिल्लें म्हाका. मोर देन म्हाका घेते जसो बप्पी लहरीचें म्युजीक आशिल्लें, डिस्को वायब घेते. आनी एक बरो इंटरनॅशनल आर्टिस्ट आसा ब्रुनो मार्स म्हणून, हांव ताजो ल्हानपणांतल्यान सारको फॅन. लायक ही तो मायकल जॅक्सन टायप तागेले तशेंच. तो जेन्ना स्टेजीर परफॉर्म करता तेन्ना फक्त गाणें म्हणपाना, तो सगळें करतलो. तो वाजयतलो, तो नाचतलो, तो लोकांक नाचयतलो, लोकांक म्हणपाक लायतलो. सो ते इन्स्पिरेशन घेवन हांवें चिंतलें की बाबा अशें कितें तरी आपूण हांव कोंकणीन करया म्हणून. सो तशें करून मागीर आमी लिरिक्स जातकर आमी म्युजीक कंटिन्यू केलें, वोकल्स रिकॉर्ड केले, आनी बाकीचे जितले इन्स्ट्रुमेंट जाय आशिल्ले सगळे आमीच बसून केला. लायक कोणाक दुसऱ्यांक सांगना. आमचे एक शॉन म्हणून एक फ्रेंड आसा, तो एक स्टुडियोन आशिल्लो आमी करता आसतना, ताणें हेल्प केला खंयचो पॅच घालपाचो किबोर्डाक आनी हें तें. सो अशें करून ते तयार जालें. सो तूं हें तो सॉंगा तुरी गिटार घालता आसतना तुका शूट जाल्लो आसा आनी बरें आसा. आमचे स्टायल जर पळयलें जाल्यार मागीर आमचे ओल्ड क्रिस पॅरी बी पळयताले पळय, सारके इनवॉल्व जावन पाळटा पळय, तसो तुजो हें दिसता, एप्रोच दिसता ते. सो वॉट वाज म्हणजे तुजो एक्सपिरियन्स कितें? हाजे पयलीं तो सांग बाबा आसा काय दिस इज युअर फर्स्ट टाइम? This is my first time doing an original video. Okay. So totally like new experience आशिल्लो म्हाका. अशें बेसिकली आमी कॅरेक्टर वायबाक वचपाचें आशिल्ली. सो आमचे कॉस्ट्यूम डिझायन जाले एंड आतां आमी बसून डिझायन केला, कलर चॉयस बी सगळें. एंड म्हाका आवडटा कितें म्युजीक आनी तूं म्हणटा वायब्स. तो पियानो तुका एक ते स्फुरण म्हणटा येता पळय, आयकता तसो हें. आनी बेसिकली सगळो जर ग्रूप आनी ज्या तरेन इनवॉल्व जाला तुमी त्या हातूंत भितर तो जर पळयता एक वेगळेच कितें तरी नवें कितें तरी हें. सो म्हाका एक सांग, आतां तुजो तुवें एक्सपेरिमेंट केलो लोकांक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर लोकांक तो आवडपाक लागला. सो तुमचे फुडले कितें प्लॅन्स बी आसा? फुडलें आसा आतां हळूहळू करून म्हणजे हाली जी पयलींची कॉम्पोजिशन आसा ते आय थिंक आजच्या जनरेशनान ती आयकुपाक जाय. कारण उल्हास मेवाचो जो अप्रोच आशिल्लो वेन इट कम्स टू रायटींग, बेश्टे बरोवपा खातीर बरयनाशिल्ले, ते लिरिक्साक मिनींग आशिल्ले, ते सॉंगाक एक हेतू लावन ते बरयताले. सो तसो म्हजो हे सॉंग बरयता आसतना म्हजो तेच हे आशिल्लें. येस, डेफिनेटली की कितें तरी सॉंग तूं जेन्ना आयकता तेन्ना लिरिक्साक मिनींग आसपाक जाय. कित्याक पयलींच्या जे
90s इवन बॉलिवूड बी आशिल्ले तांचे सुद्धा लिरिक्स जे आशिल्ले ते हा. it was मेन शब्दात Yes, हे yes, आशिल्लो right. आणि म्युझिकाक तितलो Right. आता उलटे आला हा. आणि म्युझिक असता आणि मागीर ते उतरा बोलू कित्याक कसल्या like so so of course आजकालचे कितें जाता लोकांक चड टायमूय आसना आयकुपाक जे यंग जनरेशन सुद्दां आसा तांकां कितें तरी कॅची जाय सो एक वर्ड अशें रिपीट जाता सो तसले तांकां जें म्हणपाक इजी जाता तशें सुद्दां करपाक इट इज अ गुड थिंग. अशी तुका खंयची अशी दिसता की उल्हासनगराची पदां आसात ती ह्या नव्या संगीतावताराक हाडप शक्य आसा अशी खंयची तुका अशें रँडमली खंयची अशी एक दोन पाट करून थळांनी एक म्हणटा तें मंगळुराच्या शारांत Okay. आमी नेक्स्ट रील ताचेर करपाचें Okay. आसा हां दुसरें कोलवायो हां यो 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 तू कोलवायो ताका तो सुविधा आसा हय तो एक बरो हें आसा आनी नाच्या हां तो सेम न्ही आय गेस Yeah. तो नाच्या. ते घाला तो सुद्दां एक बरें कॉम्पोजिशन हम्म. सो ही दोन तीन गाणी आसा आनीकूय आसा बट आतां सद्या तितून सो आनीक प्रोफेशनली आता वो तुमी म्हणतो युट्यूबाचेर आनी हाचेर ताच्या फाटल्यान प्रोफेशनली म्युजीक करता तशें बी कितें तबले चितून आसतात प्रोफेशनली प्रोफेशनली म्हणजे फॉर सगळे आता तुजे हे आता सद्याक नाही म्हणल्यार इट इज गोंयांत आनीक इंडियेक कोंकणी म्युजीक थ्रू यू सगळे ग्लोबाचेर व्हरपाचें डेफिनेटली म्हाका जाय ते करपाक आनी आमकां चान्स आसाय बी कारण आतां सोशल मिडिया खातीर आनी मेन म्हणजे सगळे ग्लोबाचेर गोंयकार हय एक्झॅक्टली इवन खरें सांगपाक गेल्यार मुंबयचे सुद्दां खुबशे इंडस्ट्री प्रोफेशनल आसा गोंयांत रावतात हय सो एक जाय म्हाका गोंयचें म्युजीक खंय तरी व्हरपाक जाय आनी हांव लोकां कडेन मागता की हांवूच न्ही जितले आर्टिस्ट आसा गोंयचे जे म्हणल्यार केपेबल आसा बरें काम करता तांकां सगळ्यांक सपोर्ट करचो आनी आमचें गोंयचें नांव खंय तरी ग्लोबल लेवलाचेर जावचें तें फाल्यां कितेंय समजलें पळय हालीं श्रीलंकेचें सुद्दां तें एक सॉंग फेमस जालें कसलें तरी तें जावपाक शकता कोंकणी वर्सूय आयल्या एक्झॅक्टली सो तें जावपाक शकतालें आमचें गोंयचें म्युजीक जावपाक शकता सगळ्या लोकांच्या तोंडार आसतना मे बी तांकां कळपाना की कितें उतरां कितें बट तांकां तो कनेक्ट जावपाक एक्झॅक्टली सो तो म्हजो एम आसा आनी केन्ना ना केन्ना तरी जातलें एक हो तुजे खातीर जसो आनंदाचो जसो म्हजे खातीर आनंद कारण एकच सांगता की हांव एकच कुटुंबाच्या तिसऱ्या मनशा कडेन आतां सद्याक कन्वर्स करता हाजे पयले उल्हास गोंयाचे तेन्ना म्हणजे टीव्ही नाशिल्ले पण उल्हास गोंयाचे हांवें मुलाखती घेतल्यात सिद्धनाथाच्योय घेतल्यात तुजे घेतल्या तीन हाजे कडेन एका तालुक्यात तीन पिढ्या कडेन हांव ताच्या हातांतल्यान म्हाका दिसता दीस इज समथींग युनीक टायप अशें दिसता म्हाका आनीक एक म्हणटात ते उल्हास गोंयावाचे तूं म्हणटा उल्हास गोंयावान त्या वेळार कोंकणी संगीताक क्रांती तयार केली तुझ्या सिद्धनाथानय आपल्या परीन कोंकणी संगीताक वेगळो टच दिवपाचो सिद्धनाथान थ्रू कोंकणी जिंगल्स आनी ते कोंकणी म्हणटा ती कमर्शियल आनी आतां तूं थ्रू म्युजीक तुजे कंपोजिशना तुजी एम आसा की कोंकणी म्युजीक आहा ते सगळे ग्लोबाचेर पावचे सो एक सामको उल्हास गोंयां कुटुंबाचो सामको लागींतलो एक वांगडी म्हणून हांव तुका ताचे खातीर परबी दिता आनी तुकाय परबी दिता कारण एक म्हणटा तें आतां म्हणजे म्युजीक ग्लोबाचेर जर पावलें जाल्यार पयलीं एक तेंपाचेर बॉलिवूड म्हणटा तें गोंयच्या म्युजिकाचेर चलतालें तशें वेगळो एक सो म्हाका ही आमची भासाभास सोंपयता तेन्ना तुवें जर एक तुजें गाणें म्हणलें जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या लोकांकय आवडटलें आनीक गुयांव आपलो फॅमिलींतलो तिसऱ्या पिळगेंतलो कलाकार कसो आसा तेंय कळटलें सो ताका लागून तुका एक रिक्वेस्ट आसा की तुवें थोडें म्हणून दाखयतलें दिसरात बसून उठ्ठानी तना यादी तुझ्यो काढटा स्वप्नात येऊन म्हाका वेगळे धरून उबे तुझे जियेता म्हज्या खातीर
तुझे बघून सुचना म्हाका काय मोगान तुझ्या पिसो जाला गो तुझ्या मोगान पिसो जाला मोगान तुझ्या पिसो जाला मोगान तुझ्या पिसो सो जाला. ह्या म्युझिक नोटाचेरच आमी आमची जी भासाभास आसा ती हांगा सोंपयतात. तुमकां दोगांकय देव बरें करूं आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं. पयस प्रवास करून